फुडल्या विधानसभेची 50% तयारी पुराय जाल्ली आसा। उरिल्ली तयारी बेगीनूच पुराय करतले अशें सदानंद तनावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें। 2027त 27 आमदार वेंचून हाडपाचो निश्चयूय भाजपान केलो। 2027चे विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा 27 जाग्यांचेर आपले आमदार वेंचून हाडटले म्हणून भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष तनावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयले। नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोषणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत दोगूय उलयताले। ऐकात तांचें म्हणणें। आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टी वयर व्हरपाचें काम केल्लें आसा आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 27ची निवडणूक दोळ्यासमोर दवरुया। आणि हे दवरता आसतना गेल्या साऊथ गोवा भितर आमी मातशे चुकले, मातशे कमी पडली मतां, आमी निवडणूक जिखूं शकना। म्हाका एका पत्रकारान सांगलें कित्याक काय म्हणा ती जबाबदारी म्हजी। भारतीय जनता पार्टी जिखत जाल्यार ती सगळ्या कार्यकर्त्यांची, आणि ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जर खंय फेल ठरली आसत जाल्यार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी हांवें स्वीकारली। आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी हे काम फुडें व्हरुया आणि त्यामुळे हे करता आसतना 27 दोळ्यासमोर दवरुया आणि भारतीय जनता पार्टी परत एकदा खूप मोठी उभारी दिवया। 27च्या निवडणुकी भितर 27 जसे मुख्यमंत्र्यांक दिसता ते आम्ही पूर्ण करपाक सगळे प्रयत्न करूया। हांव हांगा बशिल्ल्या सगळ्या आमदारांचे हांव खास करून बाबूश मनशाराक म्हाका आमी प्रायमरी मेंबरशीप करताले की फुडें वचून आसली, आणि त्यामुळे बाबूशाक म्हळ्यार तुजी फुडें वचना जाल्यार बाकीची उरतली म्हणून बाबूशान जो जोर धरलो आणि आम्ही सगळ्यांनी टार्गेट दिले। लोकसभेत जितली मतां पडल्या तितले केले म्हणजे तुझे टार्गेट पूर्ण। 23 हजारातले 17,000 प्रायमरी मेंबर केले। हांव 70 केले, तातूंत 70 केले आसत, बिचोले तालुक्यात केले आसत, सगळ्या आमदारांनी केले, पण सगळ्यांनी प्रयत्न केले। ताणें सांगलें की आपण जर ह्या पार्टीन आसत जाल्यार ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी आपल्याक फॉलो करपाक जाय, हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा। भारतीय जनता पार्टी ही लोकशाही जपपी पार्टी आसा आणि सर्व सहमतान मंडळ अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश अध्यक्ष यांच्या निवडणुका पार पाडल्यो आणि भारतीय जनता पार्टीचो जुनो कार्यकर्तो, प्रदेशाचो युवा मोर्चा असलेलो कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष असलेलो कार्यकर्तो बाब दामू नाईक हे काही प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून सुनील बन्सलजी आमचे नॅशनल सेक्रेटरी हे त्यांनी जाहीर केला। बाब दामू नाईक यांच्या भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश, गोवा लोक आणि गोवा सरकार हांच्या वतीन हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता। निश्चितरित्या एक संघटनात्मक कार्यकर्तो असल्या कारणान परत एकदा संघटन मजबूत करपा खातीर ताजें योगदान हे खूब व्हड योगदान आसतलें आणि 27 पार्टीक परत सत्तेर हाडपा खातीर मान्य मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे पूर्ण करपा खातीर तेजोय मोलाचो वांटो आसतलो। सरकार आणि संघटन हे पॅरलली बरोबर चलपा खातीर हांव बाब दामू नाईक हाच्या बरोबर मेळून पार्टी हांगासर आनीक ग्रो करपा खातीर आणि पार्टी सत्तेर हाडपा खातीर रात आनी दीस वावुरतले आणि पार्टी परत एकदा सत्तेर येतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।